दिवचलच्या सरमानस फेरी धक्क्यार फेरयेंतल्यान गाडी भायर काडटना अदमास चुकलो आनी कार थेट उदकांत गेली। कार चालकाक थळाव्या लोकांनी भायर काडिल्ल्यान तो वाटावलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडी फेरयेंतल्यान भायर काडटना ती मदीं बंद पडली आनी ती रिवर्सान वयर येवची ती थेट उदकांत गेली। गाडी चड खोल उदकांत बुडूंक ना। घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धांव मारून गाडी भायर काडली। गाडी रिवर्सान भायर काडटालो सो हांव ऑलमोस्ट स्टॉप करपाक पावल्लो। फाटीकून वयतालो सो हांवें ब्रेक मारले आनी मीनवायल गाडी बंद पडली आनी गाडी रिवर्सान आसतना सुद्दां फुडें गेली आनी 2-3 सेकंदान गाडी भितर पावली। सो मीनवायल हांवें दार ओपन केलें आनी म्हाका गाडी उदकान एंटर जाले आनी लकीली हांव भायर येयलो। तूं येयलो? हांव एकटो आसलो गाडयेन। तूच भायर सरलो? हांव भायर सरलो, हांव गाडयेंतल्यान भायर येयलो पूण मागीर लोकांनी हेल्प केलो म्हाका भायर येवपाक। आनी कोण हांव टोका वयल्यान घरा वयतालो पळोवन तो प्रकार घडलो पळय सारको वायट दिसता की अशें घडचें न्हू। आयज देवान आयज ते भुरगे साल्वार केलो। आयज तो गाडी भायर काडटालो आनी ताका ब्लॉक करून तेजी गाडी बाबड्याची बंद पडली आनी मागीर तो कन्फ्यूज जावन बाबड्या तेणी दार उगडलें आनी भायर सरलो म्हणून तेचो जीव आयज वाचलो। नाल्यार आयज तो आमकां हाती मेळचो नासलो। आमचोच तो मित्र कामा वचून येतालो गाडी घेवन आनी हे कंडिशन पयलें रावपाचो खूब हेवी स्लोप आहा हेका। हो स्लोप जाता तिका कट करून लेवलाचेर हाडीत न्हू जाल्यार मातशें हेंकाच ट्राफिकाक सुद्दां बरें पडटालें। आनी एक गोश्ट म्हणजे कितें जेन्ना फेरी येता पळय फेरींचेर लोक देंवता पळय ताका सारके गाडयो काडूंक सुद्दां दिना हे जे घालपी आहा ते हांगा एक निरीक्षक रोखो ठेवून हो सुरळीत रूट करपाचो असो हांव मागता। गोमंतक टीव्ही खातीर सरमानस दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।